वेचणुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्याच वेळार थंय हजर आसलेल्या पैकीच्यांनी थोड्या गलिलियाकारांची सोबात सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर ती तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या गलिलियाकारांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेत गलिलियाकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे. बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदलले खरीच तुमी समेत तांचे बरीच नाश जातल्यात. शिलोयेन चोर कोसलोन पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आशिल्ल्या हेरां समेत प्रास ते कितें चड गुन्यांव उपकार म्हूण तुमी चिंतात वे. बिलकुल न्हय. हांव तुमकां सांगता, पाताक रडून तुमची जिणी बदलले खरीच तुमी समेत तांचे बरीच नाश जातल्यात. देवाचे उतर हे बसया. मोगाच्या भाव भयणीन, आमचे लागीं कोणाय लागीं विचारल्यार सांगतलो, सायबा म्हाका सवस्काय जाय, म्हाका संतोष जाय, म्हाका बळ जाय, म्हाका बरेपण जाय, म्हाका आशिर्वाद जाय. हरी एकल्याचे विनवणी इस्त, हरी एकल्याचे मागणे येंच देखून आमी आज सोदून काडया. आमकां स्वस्थकाय, आमकां बरेपण, आमकां आशिर्वाद जाय तर कितें करीत जाय हें सवाल. आनी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 13 आवस्वर 14 आनी थंयसर आमी वाचता आपुरबाई पंक्ती 17वी वळ आमकां सांगता, कित्याक देवाचें राज खावच्यान आनी पियोवच्यान आटापून ना, बगार नीत समाधान आनी पवित्रत्व दिता तो संतोष भोगच्यान तें आटापून आसा. आमी थोड्यांनी चिंतलां पोट भरून खावंक आसल्यार आमकां संतोष म्हणून. देखून थोडे रोमाकार कितें करताले, झट ते रांदताले, जेवताले, परत तोंडाक बोटां घालून वंगताले, परत खाताले, कांयच म्हणून जास्त खावचें खावचें खावचें. आनी थोड्यांक पियोवचें. कितलें पियेल्यार तांकां समाधान ना, कितलें कोपां व्हडलीं व्हडलीं कोपां दिल्यार समाधान ना, कितले बोतली दिल्यार तांकां समाधान ना. पर एकलो म्हणटा, तो पियेनाका सायबा. पियेल्यार कितें जाता पार, पियेल्यार तुका आल्कोहोल चडटलें. तो म्हणटा, फादर कशें आल्कोहोल म्हणटाय, पळय आल्कोहोल घेतल्यार हांव पडटा म्हणटात, तर ती बॉटल कित्याक पडना म्हूण सांगता म्हाका. पळय पळय कितली तकली आसा पळय ताका. हांव पडटा म्हणटा, आल्कोहोल घेवन पडचें न्ही. आल्कोहोल आसली जाल्यार बॉटली पडाक जाय आसली. आमी ल्हान आसतना पळयतले थोडे पियोवचे, कितले पियोवचे पियोवचे पियोवन 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 ते खंय पडटा तांकां नेना, खंयचे वस्तू ते नेना. तांकां परतून फेस्ता दिसा पळय, व्हडल्या फेस्ता दिसा गेले एका घरांत आनी एका घरा, आनी एका घरांत आनी एका घरा, पियेले पियेले पियेले, वाटेर वंगोवन गेले फक्त त्या घरा पियोवन. आनी हांवें पळयलें एक फावटी, हांव म्हाका उडाक येता, एक फावटी थंय 2 माड गेले, पांपाळे म्हणटात एका एका एक स्ट्रीम उतरोवंक, हे पांपाळे म्हणटा म्हाका आमी 2 माड गेले, स्मॉल ब्रिज. हे सकयल पडले. हांव धांवून गेलो पळोवंक कालीं करतात म्हणून. ते सकयल कुंपाद्रे धरणी सोदतात थंयसर भुंयचेर, हांगासर हे पांपाळे आसलेले खंय आसा म्हूण सोदतात थंय. ते पडल्यात म्हूण ते नेना. मागीर परत पियेचे तांकां, परत पियेचे तांकां. पळया गजाल ह्या मनशाची, असली स्थिती जाल्या ह्या मनशाची. देखून हांगासर कितें म्हणटा सेंट पॉल, खावच्यान आनी पियोवच्यान सगळीं जाणां आटापून ना. तुका सुख जाय, संतोष जाय, समाधान जाय, खावच्यान पियोवच्यान ते आटापून ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू वगळा जेजू. पळया परत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत पयलें पत्र आवस्वर 4 थंयसर 20वी वळ 20 वर्स 20 सांगता आमकां, उलोवण्यांत आटापूण ना. आमी चिंतलां थोड्यांनी बरें बरें उलयल्यार देवाचें राज मेळटा म्हणून. बरें बरें मस्तो सारोन बरें उलयल्यार पळया जाता म्हणून, सगळें बरें जाता म्हणून. बगार करण्यांनी, बऱ्या करण्यांनी ते आटापूण आसा, बऱ्यो करण्यो आमी केल्ल्यात आटापूण आसा. देखून हे देवाचें राज आमकां जाय तर जाल्यार आमी परत गेल्या तर जाल्यार कोण ह्या राजांत ही सवस्काय भोगूंक शकची ना. ही सवस्काय कोण भोगूंक शकची ना. आमी परत
गलातकारांक बरयल्या पत्रां आवस्वर 5 गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 19 to 20 आमी काडून तर जाल्यार परत थंयसर सांगता बड्या थंयसर कोण सर्गींचे राज घेवंक शकचिना देवाचे राज मेल्या उपरांत म्हणची ती नाका देवाचे राज हांगासर सामकां मेळोवंक आराम जाय वी शूड बिगीन हियर त्या दळमात सर्गींचे राजान पळया चॅप्टर 5 वर्स 19 and 20 पळया कितें सांगता रक्ता मांसांतल्यान उपजाता ती कृत्यां फस्ट वळखून येतात व्यभिचार अनिश्कळपण पोलजेपण बोंब्या पुजा माच दुस्मानकाय झगडी मत्सर राग स्वार्थ मनाभेद खंड बेल्याचो पोट झाड बेपदेपण पानोत्सव ओपन बार अँड एन्जॉयिंग आनी हे सगळें सकड हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी पट्ट्यांनी हांव सांगता असलें करतात ती देवाचे राज जोडीची नान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्कांचीजो मगनाचीजो बड्या केरळांत कुर्पांतारा म्हणले कडेकडे थंयसर एक व्हडले बार चलयतालो एकलो मनीस ताच्या सकयल व्हडले बार व्हडले हॉल आनी वयर परतून ते पॅकेटी गव्हर्नमेंट पॅकेटी मेळच्यो व्हडले लायसन आसलो मनीस तो सादारण कितलो लोक येतालो पियेतालो वेतालो तो कोणाचेय बी आयकनासलो जायतो ग्रेस्त जालो ताच्या पुताक एक्सिडेंट जालें ते पुता एक्सिडेंट जावन सबाक ते मत ना तो जायना म्हण सांगलें सगळ्यांनी लास्ट एका सिस्टरांनी सांगलें ताका पोट्टा व्हरून थंयसर मागणें करता सांगलें इतलेंच तुज्या पुता बरो जावंक जायचे जाल्यार तुझे बिझनेस तुवें क्लोज करूंक जाय तयार आसाय तूं ओके म्हणा लागलो अँड द सन रिकवर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ताणें आतां ते सगळें बिल्डिंगान भायर लायसन पुरो सोडून दिवन कितें रन करनासतना ताचो आतां प्रेयर रन जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताणें देवाचें राज सोदलें बळया देवाचें राज सोदून काडलें ताणें आज आमच्या जिणेंत देवाचें राज जायचें जाल्यार कितें जाय तें म्हण सांगलें तुमी आयकलें तशेंच आमी बरयता परतून कोरिंथांत बरयलें पयलें पद आवस्वर 6 चॅप्टर 6 थंयसर 9 to 10 पळय आमकां सांगता पळय कितें उतरां चॅप्टर 6 9 to 10 परत आमी सांगता पळय हांगासर कितें जालां आमच्या जिणेंत संतोष ना आमकां काम मेळना तें मेळना आमकां बरें पडना आमच्या हांगासर गांवांत बरें पडना कितें करचें सजमाना पळय हांगासर कितें म्हणटा अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक शकनात अन्याय करतले इनजस्टीस पळया फटवण पडनाका व्याभिचारी बोंब्या पुजा करतले प्रदवारी स्वालिंकामी चोर अपस्वार्थी काल सांगला हांवें कितें क्युरियोसिटी देखावटी क्युरियोसिटी पुरा नाका जाल्लें पळोवंक बरें आसलें पळोवंक तांचे दोळे धांपतात ते आनी ते अपस्वार्थी आमालखोर खोट्या जिबेचे म्हळ्यार जिबे लाशें आसता तें न्ही खोट्या जिबेचे म्हळ्यार पेल्या अशें पाडूच उलोवचें सगळो वेळ तें गिताचें तें म्हणचें ताचे विशीं आमी जाणा तेंकां तें कितें आनी कितें पुरा सांगून कितें सैरीको तुटोवच्यो आनी सगळें अशें करते रावचें पळया खोट्या जिबेचे मागीर आनी लोभी पिट्टाशी म्हणटा आमी तांकां मायजर दान दिवंक तयार ना ते तांचे लागीं विचारल्यार ते एक 50,000 उलयतात मागीर एक 5 रुपीज दितात दान दिल्यार 50,000 उलयतात आमचे तशें तें आमची बिल्डींग आमचे वरीन जाल्लें तें बिल्डींग आमचे वरीन जाल्लें तें स्कूल आमचे वरीन जाल्लें आखेरी दिलें 5 रुपीज दान पळया हांगासर कसलें पळया लोभी आनी हे सगळें देवाचें राज जोडूंक शकचे नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आज आमकां जिणेंत संस्कार जाय बरेपण जाय आशिर्वाद जाय म्हूण आमी म्हणटा वयतात तर आमी आतां कर कितें आयजाय चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2 तुमच्या आंगार आसात गाय तुमच्या कुडीर आसा पिडा तुमकां आपडूंक कितें म्हजे हात मोटवे जाल्यात म्हूण तुमी चिंतात म्हजे हात मोटवे जावना तुमकां गुण करूंक म्हजे हात मोटवे जावना आय वॉन्ट टू टच यू पूण कितें जालां तुमी म्हजे आनी तुमचे मदें एक आडखळ जाल्या एक बॅरियर जाला हांवें तुमकां आपणूंक जायना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी दॅट इज सीन तें पाताक ताका म्हणटा आमी पाताक वॉट इज सीन म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आमी समजचें सीन म्हळ्यार सीन इज लॉलेसनेस म्हूण आमी आयकता सीन इज लॉलेसनेस
म्हळ्यार आमी ते म्हणटा थंयसर एक सिस्टम ना. आमी देवाचे उपादेश मोडचे म्हण सांगयांगे. आमी देवाचे उपादेश मोडचेले म्हण सांगयेत. देखून 7 म्हण सांगल्यार देवाचे उपादेश मोडचे. 1 John chapter 3 verse 4. Sin is lawlessness. देवाचे उपादेश मोडचे. हे 5 म्हण आमी म्हणटा. हे 5 म्हण सांगता देवाक आमचे थंय इतलो मोग दाखयलो पूण तुजो मोग म्हाका नाका. ताणें हात दाखयलो जाल्यार आमी कोट दाखयल्या ताका. तें आमी करूं ना म्हणून बरो. पूण कोण पातकी ताणें हरएकल्यानी केला तितलें. सिन इज लॉलेसनेस. आमी देवाचो मोगाचो उपादेश मोडलो. देवाच्या मोगाक आमी विरोध केले आनी आमी देवाचो द्वेष केलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. 5 म्हळ्यार कितें? 5 म्हळ्यार कितें? 5 म्हळ्यार फॉरगेटिंग गॉड्स प्रेझन्स. फॉरगेटिंग गॉड्स प्रेझन्स. देवाचे कितें थंयसर अस्तित्व आसा आमी तें विसरचें. देव लागीं आसा सांगात आसा म्हणून आमी विसरून सोडचें. पळया साम नंबर 94 वर्स 9 आमकां सांगता पळया. कान रचल्या देवाक आयकनावे. दोळे रचल्या देवाक दिसनावे. पळया देवाची उतरां. कान रचल्या देवाक आयकनावे. दोळे रचल्या देवाक दिसनावे. पळय आमी चिंता कोण पळयना म्हणून. देखून थोड्यांनी कितें पातक बंद आसा. देखून टॉयलेटाक गेल्यार सिगरेट ओडली थंय देव पळयना. थंय भायर पळयना जावं बरो. देव पळयना म्हणून आमी चिंतचे. पळया पळया देवान जर तें बरें म्हण चिंतिलें जाल्यार थंय दुवर थंय चिमणी रस्तो आसलो. थोड्यांनी वरतां पळोवन दुवर खंयच्यान वेता म्हणून. चिमणी ना खंय वेता तो. पळया न्हीद जावन आमी देव पळयना. देवान ती रचूंक ना मनशान रचलें तें. पळया देव बरेंच रचलें ताणें. देखून देव आसा म्हणून आमी विसरचें. आमी कितें चिंता? आमी देव ना म्हूण चिंता. पळया आतां पुरा सगळ्या गांवांत काजू जावचो वेळ जालो. आतां गांवांत काजू म्हणटा जाल्यार बारीक परमळ. दिसा काजूचो परमळ, राती काजूचो ऍसिडाचो परमळ. सांजे आतां घरांनी हळड्यांनी गेल्यार थंय सांजे दुवर येता तांचो परमळ काजू सत्तो तांचो सगळो. आतां काजू जाल्यो गांवांत बरे बरे काजू. आमकां कितें आसलें आमी 7th स्टँडर्ड म्हणून आमी 10th स्टँडर्ड म्हणून सांजे इस्कॉला जावन फाटी येवन आमी व्हडलें कुरवें घेवन लांब तंकडी घेवन वचूंक आसलें काजू काडूंक. आमी वेता आसतना आमचे स्कुलाचेर वचून काजू येत आसतना आमच्यो काजू कोणेंगी काडल्यात. आमकां काजू नात. आमच्यो काजू काडून व्हेल्यात. मागीर पळयतना कितें आसा थोड्यांचे दुसऱ्यांचे रूख दिसतात. थंयसर दिसता शेजारी आमचे रुखांनी काजू उडयो दुसऱ्यांचे रुखां स्वाट जावच्यो. तें जाणात तुमी केन्नाय येता सेन्स. दुसऱ्यांच्या हेरांच्या रुखां स्वाट जावच्यो. आनी थंय पळयतना एक रूख व्हडलो रूख. त्या रुखाची ती जाणां थंय ना. ती पयस आसात. ती काजू काडून येवंक येना. तांकां पडोवन वचोंक ना. देखून आमी सांगचें बाबा आमी ताचे काजू आमी काडयांगे म्हणून. कित्याक ह्यो नाजाल्यार पाड जातात न्ही. पाड तेवट न्ही. मागीर कितें कोणी पळयना बाप्पा आमी काडया म्हणून. बाबान सांगचें हाळे काडल्यार पळयतात. एक देव पळयता, एक तूं पळयता, एक हांव पळयता. एक जण पळयता कोणी पळयना म्हणून नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया आमी कितें चिंतना देव ना म्हणून चिंतना. देव ना म्हणून सांगूंक तयार ना आमी. वी आर नॉट रेडी टू से गॉड इज नॉट देर. आमी न्हीद जावन फातकी करणी करता आसतना देव थंय ना. ताणें त्या दिसा लीव घाल्या म्हणून आमी चिंता. देवान ऍबसेंट जाला लीव घालून गेला आज. कितें ते थोडे पडे हॉलिडे काडल्या म्हणून चिंता. थोडी वेतात 15 दिसांक खंय लांब टुराक ते 15 दीस देवान हॉलिडे काडल्या त्या वेळार. पळया असली स्थिती आमी चिंती आसा. पळया आनी परत 7 म्हळ्यार कितें हांगासर तशें आमी चिंता आसतना जॉन डायक म्हणून सांगता इज युअर गॉड डेड? No, 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 no. God's not dead. He is alive. Because you live as if He is dead, God is dead. Because you live as if He is dead, God is dead. God देव जिवंत आसा. सदां जिवंत आसा. आमी जियेता तो मेल्ले भाशेन. कळया तो मेल्ले भाशेन आमी जियेता. देखून देव आमकां मेला म्हणून आमी चिंता. देव सदां जिवा आसा. जीव म्हळ्यार तोच आमीच मेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सिन केल्ले वरी आमी मेल्या. पळया रोमन चॅप्टर 6 वर्स 33. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते मरण एकच बडी येवचें न्ही. सकाळ इल्ले ते कश इल्ले हे कश इल्ले ते कश जावन लास्ट आमचो जीव गेलो. प्रेज द लॉर्ड. आमचो जीव बेसो नाका. जीव येवं दी. देखून आमी हें उडास दवरया. आनी एक 5 म्हळ्यार कितें? 5 म्हळ्यार हेरां आसात म्हणून उडास पडटो.
पळया ते लाजरस आनी दिवेस तांची काणी तुमी जाणा पळयत पुस्तकांत जेजून सांगलेली थंयसर कितें जालें तो दिवेस आमचे वरवीं बरो मनीस तो इज बेटर रिच मॅन दॅन अस थंयसर पळया तो कितें थंयसर ताणें कितें सोडलो त्या बेगाराक येवन ताच्या घरा भितर ताच्या मेजा पोंदा बसोवन सोडला ताणें आमी सोडटा हांगे आमच्या बेगार येवन म्हणून गेटी कडेन बिवेअर ऑफ डॉग्स म्हणून घाला मँगलोर एका म्हज्या इश्टान घाला जाणात बिवेअर ऑफ द ओनर ऑफ द डॉग म्हणून केदोडले बेठो जायचे पळया तसली स्थिती आमची पयलीं आमी बेगारां पयशे दिवन भुरग्यां कडेन धाडटाले आतां बिवेअर ऑफ डॉग्स पळया आनी आमी डेफिनेटली आमी सोडचें ना येवंक आमच्या बेगार आमच्या घरा पूण तो दिवेस तितलो बरो मनीस देखून ताणें सोडला पूण ताका बी मेल्या उपरांत लाजराक आंजाणी वोवून गेलो आनी ग्रेस्त मनशाक एमकोनान पुरलो तो गेलो आनी थंय जावन तो बाबाडटा सायबा त्या लाजराक ताची एक बोट उदकांत अशें घाल म्हज्या जिबेर दवरून दी म्हाका तांकाणा त्या दाडा म्हणा लागलो पळया अब्राम बाप तुमचे मदें आमच्या मदें एक व्हडलो खंडोक आसा देयर इज अ बिग व्हॅली यू कॅनॉट क्रॉस मेल्या उपरांत क्रॉस करूंक जायना प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. Now cross we have to cross that barrier now. Now we have to cross over to others and help them. Concern tempera. Fellow मनीस आसान विसरून दियेल्यार आपूण आपल्याक देव समेस्ता म्हण दियेल्यार तो मनीस शिरा पडलेलो जाता देखून पेल्याक आमी जाणा तुमी गल्फांतली मनशां जायतली दाण करतात गांवांत जायते लोकांक कुमो करता आमी जाणा पूण आमचे थंय मागीर तातूंत स्वार्थ आसोंक नजो स्वार्थ पळया स्वार्थ आमचे थंय आसलो जाल्यार जो आमकां हे केलो आसा म्हूण उडात आमकां विसरता हांवें सांगचे आसा केन्ना एक आमी गाठी प्रदेश म्हूण आसता गाठी गाठी आमी जाणा न्ही गाठी म्हळ्यार कितें म्हूण जाणा खंडाला घाट आनी आसा तशें आमचे थंय सावथ कॅनडांत आसा थंय गाठी आसा ती चारमाडी घाट म्हणून आसा ती अशी दिवडा भाशेन अशी वता ती चडटा आसतना वोगो जायना तो मनीस वंगता आनी ती अशी गुंता थोडे ड्रायव्हर थंयसर हे पटी घाटार वयले आनी आमी अशें व्हरता आसतना आमच्या पोटांत समा उदक खालयले बरें जाता आनी भायर येता जालें अशें वता आसतना एक दीस पळयलें कितें एका शिटीर बसला एक घोव ताची एकच बायल आनी ताची एकच भुरगें बसलां जालें आनी वो पेपर वाचता इल्लें चडटा आसतना भुरग्यांक वोंकोवंक सुरू केलें वोंकलें त्या बायलेच्या वस्त्रां सगळें घालें पासाक सकाळीं गट्टी इड्डे सांबार दिलें आनी सापूर आयलें भायर आनी ते मागीर पुसूंक लागली पुरा पुसूंक लागली आनी तिसरी गाठी येताना एका कांटाळा आयली इत्त वोंकली वो अशें बसून पेपर वाचता कान घाल्लो बसो पळया वो अशें पेपर वाचता बायल ताची भुरग्यां ताचे वंकता थंय गेल्यान कांय ना ताच्या पोटान कांय ना घाला ती वोंकोन आनी कितें भायर येनातलें व्हडलें तितलें तेच्या उपरांत थंय खोर्तीगार म्हणलें स्टेशन आहा थंय चीप येवन रावचें आनी रावयल्लें कुडलें वो देंवलो धांवलो चाय पिवपाक धांवलो वो धांवून वचून दिसता थंयसर 2 प्लेट इडली 2 प्लेट वडे सांबार पुरा केलें व्हडलें केळें केलें आनी 2 कप काफी पियेलो पुरा कंडक्टर विसील घेवन रेडी जाता तेन्ना काम म्हणटा न्ही कंडक्टर त्या वेळार धांवून आयलो बायले लागीं तुमकां म्हणी कांय जाय जें आसलें की भूक म्हणी लागता गे पळया वोंकलें आनी ती केलें आनी इल्लो म्हणी हुस्को आसा काय तांचे विशयान इल्ले म्हणी पडोवन गेला ना असली पळया असले मनीस केल्या विशयान पडोवन वचूंक ना कितें ते नॉट युअर बॉदर्ड अबाउट कित्याक ताप आयला कित्याक शेट जाल्या कितें हें जालां कितें पडोवन वचूंक ना आपूण आसल्यार जालें म्हजें पोट भरल्यार जालें म्हजें सगळें जाल्यार जालें असली परिस्थिती म्हाका जेवल्यार जालें भायर जाल्यार रांदून जेवनी मागीर येवन ऑफिसांत हांव पळया अशें जर तर अशें आसल्यार आचवेनी ताताक जाय देखून हें फॉरगेटींग अदर्स नो चॅरिटी नो कन्सर्न आनी एक तिसरें फॉरगेटींग युअर मिशन वेर यू शूड बी पळया डेविडाचें सीन पळया डेविडाचें सीन डेविड नीज जावन तांचे सोल्जर्स झुजताले आनी ताणें वचून ते वॉर फ्रंटार आसूंक जाय आसलें ते किंग इन्स्टेड तो खंय रावला हांगा रावला पॅलेसांत आनी पॅलेसांत तो बरें टॅरेसार रावन तेन्ना हें पळयत आसतना पयस पळयतना कितें पळयलें ना कितें पळयलें तुमी जाणात जालें आनी कितें केलें तुमी जाणात तो जेन्ना वॉर फ्रंटार आसलें पाता करचें आसलें ना ताणें तें केलें पळया जर तर तो खंय आसा आसता थंय ना पळया आमी घरचीं आवय बापूय खंयच्या वेळार घरा आसता त्या वेळार आमी ना भुरगीं थंयसर देखून भुरगीं कितें करतात तांकां जाय जालें कितें तें पळयतात कितें खाता कोणाय उलयता कितें आसा तांच्या संवसारांत ती पळया खंयसर आमी आसा जैतय ना थंय आमी ना तसली स्थिती आमचें मिशन फॉरगेट करून सोडलां आमी आमचें मिशन फॉरगेट करून सोडलां आमचे उद्देश ना आमचे जिणेचो उद्देश आमकां उगडास गेला आमी कितें करचें असली स्थिती एकलो आसा पळय एकलो इंग्लीश रायटर म्हणटा तो
तो एक दीस खंय ट्रेनाचेर खंय बायसन गेलो ट्रेन बायसन वता वाटेर ताची तिकेट खंय उडोवन गेली ना ते जाणा थंयसर तो चेकिंग इन्स्पेक्टरांनी जाता खंय वेताय तो म्हज्या तिकेटीर बरयला तिकेट सोदता तिकेट ना मागीर कितें करचें मागीर नेक्स्ट बस स्टँड नेक्स्ट स्टेशनार देंवन तो थंयसर बायले लागीं जाता खंय वेता तिकेट म्हाका सांग म्हणून ताका कुठलोय उडास गेला आमकां जायते आमी खंय वेता म्हणला असो मोग करूं ताची सेवा करूं आनी मेल्ल्या उपरांत सगळी सूख भोगूं म्हणल्यार उगडास गेला आमी उलटा आतां देवान आमकां रचना ह्या संवसारांत ईट डाय एंड मेक मेरी टुमॉरो यू वील डाय एट देखून यू ईट वेल आजच पळया आमची आमी कितें चिंता आतां आमी तेंच तशें आमचें देखून तें मागीर पळया तें मागीर मेल्ल्या उपरांत तशें आमी चिंतचें आज आमकां विचारलां तुमच्या जिणेचो उद्देश तुमी जाणात त्या प्रमाणे तुमी चलतात हें तुमकां आज विचारलां प्रेज द लॉर्ड आमी चिंतचें आज आमकां विचारलां तुमच्या जिणेचो उद्देश तुमी जाणात त्या प्रमाणे तुमी चलतात हें तुमकां आज विचारलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज देखून सिन म्हण सांगला इट इज सेल्फिश ॲक्ट सेल्फिश तुमी जाणात सेल्फिश कितें सेल्फिश तुमी जाणात कितें करता भितर बसता उबे आसात आनी कितें आसा ते कोंगे आनी कितें म्हणटा आमी तांकां आमचे वचून जेवले पुरा केले आमी लागीं भितर बसले पळया तांची आमी तशेंच जाता वी बिकम सेल्फिश वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीबॉडी वी बिकम सेल्फिश देखून ते सिन स्पेलिंग आमी इंग्लीश पळोवंक गेल्यार SIN मध्ये कोण आसा आय सिन आय मध्ये आसचें तें देखून हें आय येवचें खंय जावन म्हणून सेंट जेम्स ताच्या पयल्या अवस्थेंत जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 14 and 15 तो सांगता एवरीथींग कितें तुज्या डिझायरांतल्यान जाता तुज्या आशेंत भितरतान आशे दुख्खाचा मंगला म्हणटा आमी पळया जालें पुरो आसलें कितले लांब सैतानाक कितले विस्तार जाप सैतान तुमकां आमी विचारता आसतना विस्तार जावपाचे सवाल विचारतलो एक्सप्लेनेटरी आन्सर ताका व्हडलें आन्सर जाय ताका तेन्ना तो सांगता तुमकां आपणून जमना न्ही आपटचें नाका आमी कोल्यान धरया एप्पल कोल्यान धरया कोलो काड आमी पळया ल्हान आसतना आमी वती बिबियाची फळां म्हणून नासली 7 कोल्यांनी पास कर कांय जायना आमी केताले तशें ते आपणें नाका आमी कोल्यान धरया म्हळ्यार आसतलें सैतान कोल्यान धरया तुमी खावंक म्हणून जमना कांय नाका तो कुरमळ पळोवन जमना हांवें स्मेल करून जमना ते पण स्मेल कर स्मेल करी तुवें साबण खावून जमना साबण जमना हांवें साबण पळय आमचे तितल्यान हाव फार वी कॅन गो म्हणून तांदूळ पडल्या आतां भायर येवं सांगना पोटान पडल्या आमी हे पोटान वयर काय जेजूच आमकां जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून हे सीन हे डिझायर DSIRE मध्ये कोण आसा आय बरोच आसा आय आनी तें सीन केलें तें जाल्या उपरांत ताचे उपरांत जालें गिल्ट सैतानान व्हडली लाई आमचे कडेन सांगली परत आमी चिंता ताणें आमकां सूख दिता म्हळें ही इज लायिंग LIE पट्टून आता मदगार आय परत जालें ताचे गिल्ट आतां स्वता केलें बेजार जालें बेजार जालें कितें करचें आतां गंज जाता हिरार जाता आतां निराशपण जाता त्या जाल्यार पट्टून गिल्ट GUILT मध्ये कोण आय पळया हांगासर आमी म्हाका जापनीज भास करतो ना आमची कितें एक सैतानाचें रूप दाखोवन एक TV आसा न्ही खंयची ती वणिडा कितें सांगल्या जापनीज भाशेन वणी म्हळ्यार सैतान वणी म्हळ्यार वणी न्ही हो या नाय तशें म्हळ्यार सैतान वणी न्ही वणी तशें वणिडा सैतान पळया ONIDA मध्ये आसा कोण आय पळया तर आमी पाता करचे ताणें म्हज्या बायलेन म्हज्या घोवान म्हज्या भुरग्यांनी न्ही पाता करचें हांवें म्हजे थंय आज परिवर्तन गरज आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस अर्गान जीसस मोगलाप जीसस पळया जेरेमिया प्रवादी म्हणटा आमचे थंय सगळें वायट म्हूण सांगल्यार ह्युमन हार्ट दॅट इज द वर्स्ट इन ऑल द क्रिएशन इज ह्युमन हार्ट आमच्या काळजाच्या भितर सगळें खोटेपण आमी दवरलां थंयसर बंद दवरलां
सगळ्यांत फाटेपण बदलो व्हरला देखून जेजू बी सांगता पळया मार्क चॅप्टर 7 वर्स 20 भितर तावन भायर येता ते मेळयता भायर तावन भितर येते मेळयना भितर तावन भायर येता युअर हार्ट इज फुल ऑफ ऑल दीस मॅस ऑल दीस फिल्थ सगळें भरून दवरलां आनी तें तुका मेळयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आज हे सीन येन नासलें ते आई आसलें आमी झिरो कर कुमसारा वचूंक जाय म्हाका कुमसार नाका पाद्री कित्याक सांगात हें कितें पाद्री आमची मात चुकी गी पाद्री चुकी करनांगी आनी तो करनांगी हो करनांगी देखून आई आसले काळ आमी आज झिरो करूंक जाय त्या वेळार कितें जाता सन and you are the son of God. जेजून ते झिरो केले येसो यन जालें तें सन जालें आज आमी ह्या जेजूतय आमी खालते जावंक जाय त्या वेळा आमी पाताक वळखतले हांव प्रेज द लॉर्ड आज पातका वरवीं कितें जालां साम नंबर 107 वर्स 20 तांच्या पातका वरवीं तांचे पिडा आयली तांकां त्रास आयले 107 साम नंबर वर्स 20 त्रास आयले आज आमच्या पातकावरी त्रास येते आसात पळया या तुमकां सांगितता हांव आतां कितें पळया आमी पातयेन हांव तें मॅथ्यू चॅप्टर 9 थंयसर जेजू थंयसर थंय अजाप करता पळया तुमी अजाप करता थंयसर कितें करता तो थंय अद्भुत करता थंयसर हाडलेलो पिडेस्ताक हाडलेलो ताका हार मारिल्ली जेजू सांगयेचें आसलें तुका उठ आनी चल म्हूण येचें आसलें जेजून ताका म्हळें तुजी पातकां बोगतालीं म्हळें ताका ही पातकां बोगतालीं म्हूण सांगलें कित्याक जेजू जाणा आमच्या पातकाक आनी पिडेक देर इज अ रिलेशनशीप टू ऑल द सफरींग एंड द सीन पूण ते सफरींग एंड द सीन रिलेशनशीप ते कशें तुज्याच पातकांचें ना देर इज अ सोशल डायमेन्शन तुज्या पातकाचें जाल्यार तूं अणभव करतलोय जालें पूण तेजें सोशल डायमेन्शन लूक चॅप्टर 13 वर्स 1 to 2 हांवें आतां वाचलें आज कितें सांगलें तातूं पळया त्या टेम्पलाक गेले थंयसर ते ऑपरेट करताले पिलातान कितें केलें तांचे गळे कातरले आनी तांचे ते जागा आल्तारीर भेटयले त्या वेळार येवन जेजू लागीं विचार लागले पळय हें कितें बहुशा मोस्ट प्रॉबब्ली दे हॅड कमिटेड सिन्स म्हणा लागले ते देखून जेजू म्हणा लागलो तुम्ही तुमचे पातक वळखना तर जाल्यार तुमची स्थिती तांचे प्रात पाच जातली जेजून हेच म्हणून तुमचे पातक वळखय म्हळें थंय जालो हालेलुया पळया परत थंयसर व्हडली भुंयकाप जाली थंयसर व्हडल्या टावरान ते मागणी करताले ते टावर पॅच जाले थंयसर भितर चापाती जाले आसले म्हणून थंय विचारलें जेजू लागीं कित्याक तशें जालें त्या मनशाचे पातक व्हडलें आसुल्लें जाय देखून जेजू म्हणा लागलो नो 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 कितें तांणी पाताक केल्लें म्हणा नाका तुमचे पाताक तुमी वळखना जाल्यार तुमची स्थिती तांचे प्रात पास जातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यू आर गोइंग टू बी वर्स देन देम पळया अनलेस यू रिपेंट प्रेज द लॉर्ड आज पळया जेजू सांगता देखून तांची पातकां थंय लातुरांत अशें जालें भुंयकाप श्रीलंकाचे कश्ट जाता लोक काश्मीराचे लोक कश्ट जाता इराकाचे लोक तांचे पाताक ते पाताक तांचे पाताक म्हणा नाका तुजे पाताक ती पळय आमच्या हातांत जर तर एक बोटाक एक गाय जाला सगळी कूड कश्ट जाता सगळी कूड खाली बोट मात कश्ट जाता म्हणून सांगून म्हजे बोट कश्ट जाता आसो न्ही म्हूण सांगूंक जायना आमची सगळी कूड कश्ट जाता देखून आमी आमच्या देखून आमी कितें म्हणचे आमी इगर्जेंत आनी हांव रेट्रीटींग येता सांगचें लोकांक सांगचें सगळो लोक येवन कुमसार जावं फाल्यां तावन फाल्यां सिपियन आनी हांव कुमसार बसतले हांगासर इगर्जेंत 5:30 आमी कन्फेशन आसतलें हांगासर फाल्यां सिपियन आनी हांव तूं येवन कुमसार जावंक जाय सगळो लोक कुमसार जाता त्या दाडा आमचें तें अशें वायट वेता फादर आमचे कस वचोंक नात पळया कितलो लोक कुमसार जावं बाकी आसा म्हूण जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देर इज अ सोशल डायमेन्शन टू सीन जालें पळय म्हजे लागीं तरणाटो येतालो पातकाचे परिणाम आसा म्हणल्यार हांव जाणा तें पळय तो एक परिणाम आयलो तरणाटो सांगलो फादर म्हज्या हार्टान कठीण दूख आसा तुका ताचे लागीं सांगलें पळय बाबा तुका मागतांच वच पूण तुका कितें बरेंपण जावंक ना तुवें आफ्टर 2 days येजय म्हजे लागीं म्हणून आफ्टर 2 days आयलो सगळें पुरा मेडिकल चॅकअप केलें पुरा हाड लायलो फादर देर इज नथींग रॉंग म्हणटा डॉक्टर पूण म्हाका पेन कठीण जाता कितें करचें दिमी घाल कुमसार जालें म्हण सांगलें ताका
खुमसारचा आणि तो म्हणता तो सगळं घामेलो आणि सांगायला फादर एक पाता का 3 वर्सां खुमसारी सांगो ना आणि ताच्या उपरांत म्हाका ही दूख सुदारा तूं जाणवतो नाही खुमसार कित्याक जावं पळया आता खुमसार जाता जालें ता प्रेयर केलें त्यात इन्स्टंटली यू वॉज क्युअर्ड ऑफ दॅट पेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमच्या पातकाट आणि आमच्या या सगळ्या पिढेशिरे एक रिलेशनशिप आसा देखून आमी नितळ जावन आमी बरेपण घडोवंक आमी कोशिश करया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमच्या परत आमी पळोवंक गेल्यार आमच्या पातकान कितें बरें जाता म्हणलें साम नंबर 32 हालेलुया जांच्या काळजांत कापाट ना जांकां सरेस्पर गुन्यांव लायना ती करी सुभागी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण केदळा वगोस रावलो तेन्ना विरोन गेली म्हजी हाडां फादर म्हज्या हाडांनी कठीण पेन फादर कितें करचें सजमाना हिरोन गेली म्हजी हाडां सगळीं हिरोन गेली ती हाडां मोव जाल्यार म्हणटा डॉक्टर आनी कितें जालां म्हणटा परत आजको दीस आजका सुका सोडटे आसलो कोणाच्या घरांत बॉम्बे गेलो आयले बटी थंयसर म्हाका सगळी रात न्हीद ना भितर अयो जे दोबोची सगळो कितें कांयचो म्हाका सगळो आजका सुका सगळी रात आजका सुका सगळी रात आनी म्हाका ना सगळी न्हीद सगळी रात कितें करचें आजका सुका सगळी रात आनी आमी कितें पळया न्हीद पडोवनी न्हीद पडना जावन थोडे बडी हाय सू सा सू पुरा करता आमी सोय रे सोय न्ही सा सू करता आमी न्हिदेर हा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आजको दीस आजका सुका सोडीत आसलो दीस रात तुज्या हाताची जडाय म्हजेर बसली आतां ही जडाय तकली जडत थोडी येता फादर म्हजी तकली जडत केन्ना म्हणले जडत दसदारी जड काम करतना जड कंप्युटरा मुखार बसून थंयसर कितें कितें कामांड येतात गोतूच ना थंयसर जड जाल्या तकली जड जाल्या कितें करचें तुजी हाताची जडाय म्हजेर बसली जिमाचे दगी भाशेन म्हजी सकत सुकोवन गेली जीव सुकोवन गेलो साम नंबर 50 डेव्हिड मागता साम नंबर 50 वर्स 11 तुजो स्पिरीट म्हजे भितरलो काड व्हरो नाका स्पिरीट सुकला आजचे दीस जीव सुकोवन गेला उल्हास ना कांय ना कितें ना देखलो आमचो तरणाटो फादर म्हाका मोठो जावंक जाय तेन्ना मस्त फादर मोठो जाय कितें बरें केलें रे बियर पियलो फादर आनी कितें केलें आनी पुराव येता मोठो जायलो ताका लास्ट सांगलें मोठो जायचे पोटा वच म्हणलें वच वचून बरें कितें जालें बरें खुमसार जालो आनी सगळो प्रायश्चित जावन आयलो आतां इतलो मोठो जाला आतां बारीक जायचें म्हणटा पळया देवाचें वाका देवा लागीं आसा आमी तें गांवचें हें गांवचें जायना तें कित्याक भितर आसा कुसाडाय ती कुसाडाय सोडिना तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया साम नंबर 32 परत 38 आमी काडलें जाल्यार परत म्हज्या पिश्यापणाक लागून म्हजे गाय कुसल्यात आनी खूब बरो घाण येतात प्रेज द लॉर्ड एक पेशंट बांटा दिशी नाले हिनवाचो मनीस ताका कोणें हाडलो मागण्याक कठीण थापान तो भरुल्लो माणिपाल हॉस्पिटलाक गेलो आनी ताणें सांगलें आनी 2 दिसांनी मरता तो कितें वखद ताका लागचें ना आनी ताका ताप देंवचो ना आनी ह्याच स्थितीन तो मरतलो हेणे ताका कितें टीबी जावन एड स्टार्ट जाली आनी हेणे व्हांवूंक सुरू जाली गोवा ताका हाडलो सकाळचे फ्रायडे आमची रिटिराल सकाळी ना दनपारां जायचें जाल्यार तो म्हाका भूक लागता म्हणालो 25 डेज जेवण काय नासलो मनीस भूक लागता म्हणालो सांज जाता आसतना म्हणूंक लागलो येवन साक्षी लागलो म्हाका बरेंपण जालां आनी तो मनीस सारको जालो एक गुळी ताणें कान गेली ना मागीर सारको जालो बरो जालो 15 दिसांनी गाय सगळे गुण जाले आतां बंबय एक रोडा सायडीन एक गाडी घेवन थंयसर बिझनेस करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजे गाय खूब व्हांवता थंयसर पास कमिंग आउट because I was in sin, because that fellow was in sin. त्याला तो हिनवाचो जाल्यार पाता सगळे रोडला कितें केल्लें फुडें सगळे रोडलो तो आनी जेजू तुका वेंकता म्हणून आयलो तो आनी ताणें जोडलें बरेंपण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी पळया परत म्हज्या पेंटांक भरला हुलोक म्हज्या कुडीन भलायकेचें कितेंच ना म्हजें बॉल सगळें विरोवन गेलां म्हजी फूड जाल्या म्हज्या काळजाच्या हाते विज्यान आजका सुस्कार सोडटा पळया म्हजे काळी धडधडटा बॉल म्हाका सांडून गेला दोळ्यांचो उजवाड चालवून गेला पळया म्हजे पिडा पळोवंक दुस्मान म्हाका आसता हें एका पातक्याची स्थिती कशी आसता हांगा किर्तन साम नंबर 32 साम नंबर 38 कितलें अपूर्बाय तरान सांगता पळया थंय जालो
हालेलुया. पातकावर मी आमच्या कुडीची बोलायची व्यथा, पातकावर मी आमच्या आत्म्यात मोतीची बोलायची व्यथा, मोतीची बोलायची व्यथा. स्किझोफ्रेनी म्हणजे पिढा तुम्ही ऐकायला असलेले 2 तरांचे नेचर लागे. कसं असाय बा तो म्हळ्यार हांव बरो आसा बा म्हणटा म्हणजे काजार जालायता कशें इतल्याक आसा हो, ताचे लागीं उलयता आसा कितें ताचे लागीं एक नेचर म्हणजे लागीं उलयता आनी एक नेचर ताचे लागीं आसा ताचे लागीं आरामशें कितें म्हण आमी सजमाना ताका सजमाता ते पळया. डिफरंट नेचर 2 नेचर स्किझोफ्रेनीक पळया. पातची केल्लो पातची मनीस असोच जाता म्हणून आमकां पयस पुस्तकां सांगता. पळया पयस पुस्तकां सांगता हे विंगड नेचर आमचे ते येता. आमचे मेंटल डिप्रेशन आणि परत न्हीद पडना जावची आणि कितें मदीं समाधान ना जावचे हे सगळे येवंक पातका वरवीं आसा. पातका वरवीं हें पॉसिबल. पळय एकलो आनी एक तरणाटो आयलो तो एक वर्स सगळे इलेक्ट्रिक आयलो. हर एका फ्रायडे हर एका ट्युजडे येतालो मागणी करतालो. फादर म्हाका न्हीद हांव येता म्हणटा आसतना म्हाका धडधडे उरता कितें करचें म्हणटा म्हणा आनी तो म्हणटा कितें करचें समजना आनी म्हाका न्हीद पडना. तुवें सगळें वर्स तुवें रेस्ट्रीट केली रे आणखी कितें जायना म्हाका बेन जाता पाता कितें जाता वायट पडलेले सैताना पडले जाता न्हीद येता. ताका आज दी मिगाल म्हळें ही मिगाल पात खुमसार जाल्यार खुमसार जाला फादर खुमसार जालाय वय एक पाताक लिपोवन दवरलाय हांव तूं वळखीचो पाद्र आपण चिंतलाय न्ही आज जेजू आसा म्हण चिंता सांग म्हळें नाका. आनी ताणें सांगलें न्ही पाता फादर खांपलो तो घामेलो तो गडगडलो तो फादर हे पाता सांगो म्हाका भिरांत दिसता सांगलें ताणें. आनी ताका सुटका जाली त्या दिसा आनी आज म्हणटा ताका कितेंच प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. पळया कितलें मदीं समाजांत ताणें होकायिल्लें आनी तें बरें कोण ताणें जोडलें फकत ताणें ताचे पाताक वळ काडल्यान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमच्या आत्म्याचेर ताचो परिणाम येता. वी आर एफेक्टेड इन आवर सोल. कितें जाता आमी वी आर लायक ब्रोकन सिस्टर्स म्हणटा सिस्टर्स जेरेमाया चॅप्टर 2 म्हणटा. पळया आमच्या पातका वरवीं आमचें सगळें कितें आमी एका आयदनां बरी एअर आयल्या म्हणून सांगल्या एअर येयला म्हणटा आमी कितें आमच्या घरांत आमी टांक भरता उदक आमी वचून पळयता तो एक थेंब उदक ना. कित्याक तर बारीक एक कितें फूट आयल्या आनी सगळें उदक खाली जालां आमी म्हणटा एअर येयला म्हणून. आनी थंयसर कितें सगळें गेलां. पातकी मनशाचो जीव तसोच इल्लो खाली जाला पिडीत खाली जाला. ही हॅज बिकम ड्राय. देखून पातकी मनशाची जीव ना आत्मी जीव ना तो खाली जाला. ही इज इक्वल टू डेथ. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबय आदले फावटी रेतीने गेल्या वेळार एवरी इयर बॉम्बे हांव रेतीने घेतालो. हांव हांगा आयला कुठेंय वचना. थंयसर मी सांगलो एकलो आयलो तरणाटो काय 35 years आयलो बेतान घेवन पांय ओडवून बायल ताका संगी घेवन हाडून आयले. फादर तुम्ही कावन्सिलींग म्हाका करचेंच नाका तुम्ही कावन्सिलींग करचे पळय हांव सांगता म्हणून लागलो. कितें फादर हें कितें जालां हें म्हज्या पातका वरवीं. कित्याक म्हणटाय ना तुमी खंय सांगेत कितें जालें. हांव भायल्या गांवांत व्हडल्या कामार आसलो फादर मॅनेजर कामार आसलो. एक व्हडलो संस्था मॅनेज करतालो. हांवें फकत 10 years काम केलें. त्या 10 yearsांत हांवें आतां कितें जोडला पयसो म्हाकाय म्हज्या भुरग्यांक कितलोय पुरो म्हूण सांगून फाटीं आयलो आनी येवन दुसऱ्या दिसा मांद्रे येतालो म्हाका उठोवंक जायना. म्हज्या पेंगडा सकयल बॉल ना. खंयच्या डॉक्टर लागीं गेल्यार देर इज नो मेडिसीन म्हणटात. हांवें बसून चिंतलें फादर कित्याक म्हणून. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या हस्ते आतां जोडून हाडले पयशे आसात पळया तांतले 75% हांवें काम करच्या फर्माक हांवें मोस्ट करून हाडिल्ले. आय चीटेड एंड ऑल द मनी आय अप्रोप्रिएटेड एंड कंपनीज इन ए लॉस आय रिजाइन एंड आय केम. And the bank सकयल बॉल ना. He earned so much money. For what use ना? पळया आज ताणी कुडीची भलायकी वगडायली ताची मोतीची भलायकी वगडायली. आज आत्मेची भलाय वगडावच्या आदी देवान ताका प्रकाश हाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. आज आमी या दिसाच्या वेळार आमची पात्रां वळखून घेवया. देवा लागीं भक्तांनी मागया. आज पाताक आमी वळखोंक आसतले. आमच्या पाताक वळखोंक आसतले. कुंतले साक्रामेंतां वळखोंक आसा. एक पाताक वळखपाचें जाल्यार 3 संगती गरजेचे. एक पाताक वळखोवचें. वी एक्नॉलेज ऑफ सिनफुलनेस एक्नॉलेज करचें म्हूण सांगल्यार देवाचो मोग पळोवप. पाताक आदारलें जुडासान पाताक आदारलें पिटरान. कोणें व्हडलें पाताक आदारलें
कोणे व्हडले पताका धाडले? जुडासान ऑर पिटर? जुडास न्ही, पूण एक्चुअली पिटरान व्हडले पताका धाडले, जुडासान न्ही. जुडासान ही एक्नॉलेज इज गुरू, ही एम्ब्रेस दी माय मास्टर म्हणून लागलो. पिटरान कितें केलें? त्या घरच्या कामाची चली, तेंच्या डॉमेस्टीक घर ताच्या मुखार बऱ्यात हो भियान हांव न्ही म्हाका ताची वळखूच ना म्हणून लागलो. पळया, Peter committed biggest sin. पाताक केल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें? जुडास वॉज सो मच डिप्रेस्ड आनी ताणें जेजूक पळयलेंच ना, ताकाच ताणें पळयलें. पूण पिटरान कितें केलें? जेजूचें तोंड पळयलें, थंयसर ताका पळोवंक मेळ्ळें कंपॅशन. ही सॉ कंपॅशन, लव ऑन द फेस ऑफ जीसस. दॅट्स वाय ही एक्नॉलेज हिज सिन्स आनी गॉट द फॉरगिवनेस. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचो मोग पळय, जेजूचें तोंड पळय, जेजूचें मुखामाळ पळय, थंयसर आसा दया, मोग आनी तें वळखून तूं तुजें पाताक वळखून घे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत आमी हांगासर आमी पळयत आसतना, पाताक वळखत आसतना आमी पाताक आनी मुखार करिना, दृढ निश्चय 100% निर्धार घेवंक जाय. आनी मुखार पाताक करिचो ना म्हणून, आनी मुखार पाताक करिचो ना. आनी ताच्या उपरांत आमी पातकांत कसो कुमसार जावंक जाय आनी प्राजीत करूंक जाय. वी शूड डू प्रॉपर पेनन्स. फादर सांगता 3 नमन मरे मोड. पारे वा हांवें 300 पातकां केल्यान फादर 3 नमान मरे म्हणून सांगलें. थँक यू जीसस. इफ आय कमीट 300 सिन्स ऑल्सो ओन्ली 3 नमान मरे. व्हेरी गुड. नेक्स्ट टाइम आय कमीट 400. आमी चिंता पात प्राजीत इतले. प्राजीत फकत एक गुर्त मात, एक संकेत मात्र तो. पूण आमी चड करूंक जाता. पळया, जक्केयस तुजी जिणी. जक्केयस कितें केलें? जक्केयस थंयसर गेलो आनी ताणें म्हळें, जीसस हांव कितें करता, म्हज्या आख्खीचो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्यांक दान दिता म्हणूंक लागलो. हांव म्हणी जेजूच्या जाग्यार आसलो सांगता, कंग्रॅच्युलेशन आनी म्हाका म्हजी इंजिनियरींग कॉलेज बांदली येता म्हणटा आसलो. जाय पूण जेजू हालवना. जेजू वगोच रावलो. जक्केयस चिंता कितें जालें. मागीर म्हणूंक लागलो, जक्केयस पळया, हांवें कोणाक लुकसाण केलां ताका 4 वांट्यांनी भरती करून दितलो. कंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक लागलो जेजूच्या दाळा. कोणाक लुकसाण केलां तांकां भरती करून दिता म्हणटाना जेजून कंग्रॅच्युलेशन दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी कोणायकी कितेंय अन्याय कर, कितेंय इनजस्टीस कर, हांगा जेजू बक्षिता म्हणूंक जाय. आमी पेनन्स करूंक जाय. फादर थोडे सांगता मात आमी दुसरें पेनन्स आमी करूंक जाय. आमी कुसेचें पेनन्स फास्ट नाजाल्यार जाल्यार दान दिवचें आनी कितें करूंक जाय. पळया, एकलो कुमसारांत आयलो. कुमसारांनी सांगलेलो, फादर हांवें एकल्याचें थंयसर ताचो माड ल्हान आसा, सोबीत व्हडले नाल्ल फादर, ताचे 5 नाल्ल हांवें चोरून हाडल्या फादर. 5 नाल्ल. एका नाल्ला कितले मोल रे गांवांत म्हणूंक लागले फादराक. एका नाल्लाक आतां 10 रुपया आसात फादर. 5 नाल्ल 50 रुपीज जाले. पूण वाटना 25 रुपीज ताका मेळचे बद्दल ताच्या आंगणात उडोवन सोड म्हणाल ते पेनन्स तुका म्हणूंक लागलो. परत विचारता, फादर हांव 50 रुपीज उडोवंक दी आनी 10 नाल्ल आसात ताचेर. पळया, हो प्लॅन करून जालो. आणखी 10 हांवें काडून फाटल्या परमिशन दिसांनी पळोवन आयला. पळया, तर हो कितें कुमसार जातलो. हें फक्त रिपीट हीच गताची. देखून वॉट पेनन्स आर यू डुईंग, हें चिंतूंक आसा तुवें. आज आमी आमीच्या वेळार आमचे पातकां वळखून घेवया, उबी रावया. सगळ्यांचो जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार जेजू पक्षान देवळाक आयलो. तो कसो जमाताचे भोंवतणी एकठांय जातच भोंवतोन तो तांकां शिकोवंक लागलो. तो पदवार करतना धरलेले एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिसीय ताचे अशी हाडून आयले. जम्या मदें तिका उबी करचें म्हणूंक लागले. मेस्त्री, ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदारतना सांपडली. तसले स्त्रियेक पात्रांवन दिवची मारी जाय म्हणून मोइशेनी नियमशास्त्रांत फरमायलां. पूण हे विशीं तूं कितें म्हणटाय? जेजू शिरकावन घाल ताचे गुन्या मनसो तांच्या सवालाचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला भागोवन आपल्या बोटान जर्नी बरोवच्यार पडलो. ते थंय रावन सवालां घालीत आसले. देखून तो नीट रावन तांकां म्हणालो, तुमच्या मदलो पातक नासलेलो तिका पयलो पातोर मारो.
उपरांत परत्यान बागोवन जमीन बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्याच्या निमाना पर्यंत तांचे निकळ्ळे. उबे आसलेले सिंह सांगाता उरलो जेजू एकलोच. जेजू नीट उबा रावन तिचे लागीं म्हणालो, बाये ते सकट खंय? कोणेय तुका गुऱ्यांव कान केली? ना दनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हणे, हांवें तुजे गुन्यांव मांडिना, बस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाचे वतर हे बशा. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमकां सदांच गूण करूंक साक्रामेंट म्हणले दिल्या. गूण करूंक टू हील सॅक्रेमेंट ऑफ रेकन्सिलिएशन, कन्फेशन म्हणटा, आनी सॅक्रेमेंट ऑफ अनॉयंटिंग. हांवें पळयलां कितले थंयसर मरोंक तयार जाली स्त्री, सगळे तिच्या कुटुंबाची खंय खंय नांव आयल्यान तिका मागोवन घरा पावले जाल्यार तिचे पातकां बगसून तिच्या सगळ्यांनी घरा पावले जाल्यार आमकां खबर आयल्या ती उठून सगळ्याक भोंवता आसा, जेवली, सगळी गेली, घरची पुरा आयली, सगळी गेली म्हणून. पळया परत आनी हार्ट पेशंट काय म्हणजे हार्ट बीट रावून रावून आयिल्ले, डॉक्टरान जाले म्हूण सांगलां, ताका निमान सॅक्रामेंट दिले, ताची पातकां सगळी भोगतली. तो पळयत आसतना आमी ते आसतनाच उठोन कितें आयल्यात पाद्र्या बाबा आमचे लागीं सांग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ही व्हडली सगळं जेजून दिवची ती आमचे लागीं ना. इट इज द ईस्टर गिफ्ट ऑफ जीसस. ईस्टर गिफ्ट ऑफ जीसस. आज वस्तू सॅक्ट येवन आज कितें जालां ते कितें कितें ईस्टर गिफ्ट हगडावन ते सांगूंक शकतात, आय विल हील यू म्हणटात, आय विल हील यू म्हणटात, आनी यू आर रनिंग आफ्टर दॅट. नो, Jesus has his own ways to heal you. He knew about it. आणि कितले हॉलोनेस मनशां थंय येतले म्हणलें जेजू जाणा आसलो, देखून he instituted the sacrament so that people would get healing. Praise the Lord. Hallelujah. आज आमकां सॅक्रेमेंटाचें कांय फिलींग ना, देखून हिलींग ना. आमचे कोणे कोणे सांगलें कितें कितें पिश्टेपणान आयकलां, देखून आमकां कितें फिलींग येना, देखून हिलींग दिना. देखून आमी थंयसर कितें फिलींग नासता, हिलींग नासतना वी आर किलिंग आवर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. व्हॉट ब्रिंग सॅडनेस टू युअर हार्ट? तुज्या काळजाक खंत जाल्या कित्याक? कित्याक? एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज ए रूट इन ए स्पिरिच्युअल प्रॉब्लेम. हर एका तुमच्या समस्याक ताचो एक रूट आसा. ते कितें अत्लीक प्रॉब्लेम आसा, कितें पळोवंक जाय तुवें. जेजू आयलो बापा तावन विथ ए मिशन, एक मिशन, आनी तो सांगूंक लागलो, तुमकां देवाचें राज, चवथकाय, बळ भलायकी, आशिर्वाद भोगूंक जाय. रिपेंट. Mark chapter 1 verse 15-16 पळया. Repent for the kingdom of God is at hand. पाता वळखया, देवाचें राज लागींच पावलां, लागीं आसा, हांगाच आसा. Only thing is required is repent. Praise the Lord. Hallelujah. देवान जालेले सगळे प्रवादी बी सांगूंक लागले, रिपेंट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रिपेंट म्हळ्यार पाताक वळखून घे. जुआन बाप्तिस्ट म्हणूंक लागलो, देवाचें राज लागींच पावलां, पाताक वळखया. आमी कितें करूंक जाय? पाताक वळखया. सायमन पीटर पेंटेकोस्ट दिसा पवित्र आत्म्यान बरोवन अद्भुतां घडलीं, सगळें बरेंपण जालें. ताचे लागीं वचून विचार लागले, आमी कितें करूंक जाय? तो हळू पीटर म्हणूंक लागलो, रिपेंट. तुजे पाताक रडा, तेदा तुमची पातकां बोगसातलीं आनी तुमी पवित्र आत्म्यान भरतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. ज्ञानार्पणाच्या काळात Acts chapter 17 verse 30. ज्ञानार्पणाच्या काळात येदोळ देवान तुमचे रियायती दाखयल्या, डिस्काउंट, येदोळ डिस्काउंट. तुम्ही नेना आसल्यात, पूण आतां शेवटचो काळ आयला, देखून पाताक वळखून जिणी बदला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. देखून every solution to these problems you have got, you have to seek a spiritual solution. Spiritual solution सोदून वचूंक जाय. फकत आमचो कितें म्हाका ताप आयलो,
गुळी घेतली, जोर जालो, गुळी घेतली, जालना देखून हांवें तातूंत कितें तातूंत स्पिरिच्युअल सोल्युशन सोदूंक जाय. टुडे आय शुड से, लॉर्ड आय रिपेंट लॉर्ड, आय वोंट सिन एनी मोर. सांगूंक जाय तुमी देवा लागीं, तुमी सांगूंक जाय. फुडें एकलो तरणाटो येवन सांगूंक लागलो, फादर तुमी सांगचें पुरा प्रिचिंगान सांगचें, सगळे आमी जर तर ओपल्या तर वेर इज द फन इन लायफ फादर? इफ यू डू एवरीथिंग दॅट यू से, वेर इज द फन इन लायफ? आय एम ओनली अ यंगस्टर. दिसालें ताचे लागीं कोणें सांगलें तुका लायफान फन तुवें करचें संगती आसल्यार आसा म्हणून? द वे यू कमिट सिन्स, हू सेड यू आर हॅव्हिंग फन? कोणें सांगलें? थंयसर त्या वैकुंठाच्या त्या दुआसरलो तर सरळ येवन येवे लागीं म्हणूंक लागलो, वेर इज द फन? विचार लागलो हे पॉल केल्यार मात्र फन ना सा म्हणून. आनी शी लॉस्ट एवरीथिंग. भुमी वैकुंठान बायट धांवडायली, गेट आउट बायट धांवडायली तांकां. पण आज आमी आमच्या जिणेंत फन आसतलें म्हणून फाटाक आदर ते गेलो. नाव वी आर नॉट हॅव्हिंग नायदर फन नॉट एनीथिंग. तसल्या स्थितीर आमी पडल्या. दीस इज अ लाय, ही सैतानाची फोट. तुम्ही अशें केल्यार फन आसतलें म्हणून सैतान तुका फोटी मारून सांगता, फळे अशें कर तुका फन मेळटलें, बरेंपण जातलें, अशें जातलें. आनी आमी करते येता. देखून आमी आज करून ह्या स्थितीक येवन पावल्या. सैतान आरंभात हांवूच फोटकीरो. इज अ लायर फ्रॉम द बिगिनिंग. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 44. पळया, तो फोटीचो बापूय. तुम्ही अब्राहम तुमचे बाप म्हणटात, कोण पाता करता ते सैतानाचे. तुमचो बापूय सैतान. आणि तो तुका फोटी मारूंक शिकयता. ताणी मारले फोटी तुम्ही आयकून तुम्ही तसेच करतात. आणि नाव यू आर आस्किंग, वेर इज द फन इन लायफ फादर? खंय आसा तो सुरू तावणी, आराम तावणी फोटी मारतलो. देखून आज जेजू पळया, ताणें 40 दीस 40 राती ताणें प्राजीत केलें, उपवास केलो, फास्टिंग केलें. पुरा जावन तो येता आसतना सैतान आयला, यू आर सो हंग्री. आज तुवें हे पातोर उंडे जाय म्हळ्यार देव कांय म्हणचो ना. देखून तूं कर, देव तुका तुजे सांगाता आसा. तो म्हणा लागलो, आमी गुंड्यान मात्र जियेवचें न्ही सैताना, देवाच्या उतरांनी जियेत हांव. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज आमी ही पातकां ती करून जियोवचें न्ही, आमी जियोवचें देवाच्या उतरान. प्रेज द लॉर्ड. सैतानान जेजू लागीं फोटी मारूंक आराम केल्यो आनी सैतान बायबलाची उतरां कोट करता. आज आमकां बायबलाची उतरां कोट करतात. यू डोंट रिक्वायर कन्फेशन म्हणून खंयची उतरां सोदून कोट करतात. पूण एक्चुअली बायबल टेल्स अबाउट कन्फेशन. जॉन चॅप्टर 20 वर्स 23, मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 18, जेम्स चॅप्टर 5 वाचात तुम्ही. आनी थंयसर ते वाचा, खुमसा जाया आनी मागीर बरेपण जोडा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तांच्या बायबलांनी तांणी पिंजून काडलां तें. तुमकां तुमी पळोवन जमून दवरलां. कोण? ती जेजूची उतरां, म्हजी उतरां न्हय. प्रेज द लॉर्ड. देखून सैतान आज तुमकां सांगतलो 5 स्टडी एग्जाम. पळया, बॉम्बे एका आवयन एका पुता विशयी म्हजे दूर हाडलें. 10th स्टँडर्ड एग्जाम पूत आन्सर करूंक आयकना. बेंगलोर सेंट अलोयसियस कॉलेज पेरेंट्स आनी दूर हाडलें. परीक्षा एग्जाम सायन्स स्टुडंट इज नॉट गोइंग टू आन्सर द एग्जाम. कितें करता? ही इज सीइंग द मिरेकल टीवी, ही इज सेंडिंग लेटर्स टू बेनिंग एंड नाव दे आर सेइंग इज नथिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली रिक्वायर्ड इज वर्ड. आनी हे म्हणून दॅट इज ऑल्सो ए सिन. That is also a sin. Somewhat depressed down गेल्या. पळया, how the Satan is coming through these oiliest preachers also to say, to lie. पळया, सैतान कसो करता पळया काम. देखून आमी सत्राय करया. तो सांगतलो आमकां सांगतलो, you have a problem, go and drink. You have a problem, go and smoke. You commit sin, why only one wife, go and have others म्हणतलो. येतलो, जातलें, कितें जातलें? क्रिस्तांव जातलें. आय एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. वाय स्टडी इन एग्जाम म्हणटलो, वाय चर्च, वाय प्रेयर, वाय पेनन्स, वाय कन्फेशन म्हणटलो. एंड यू आर लिसनिंग टू दॅट एंड यू हॅव रिमेन्ड हियर नॉट कन्फेसिंग. देर इज अ पर्सन इन दिस वेरी चर्च हू हॅज नॉट कन्फेस्ड फॉर 40 years, 35 years, 20 years. असली जाल्ली मनीस ह्या इगर्जेंत आसात. प्रेज द लॉर्ड,
Hallelujah. Don't listen to the lie of the Satan. Come back, return. Jeremiah म्हणता return. आम्ही असलेली स्थिती असे वेताले आम्ही आता फाटीक घेऊन येऊन जाय. You have to come, change the direction of our life. Praise the Lord. Jesus is the answer to all the cravings of the human heart. आमच्या काळजाच्या हर एका संकटात जेजूचं आन्सर. आम्ही म्हणता आमचे कन्फेशन मिनिंगलेस पडना म्हणून. Why confess to a priest? He is also a sinner. Of course, he is also born to human parents. He is also a sinner. That Benny is also a sinner. Or that prayer man is also a sinner. Everybody is a sinner. But who has given authority to person? Who has given authority? ते आम्ही पळवून जाय. John chapter 20, verse 19 onwards. जीवन जाल्लो जेजू येता आणि गिव्ह ऑथॉरिटी. बस तू वचून बक्षी. कोणाची पातकां बक्षिताय ते बक्षातेली. जेजून ऑथॉरिटी दिली पिटराक, ऑथॉरिटी दिली एपोस्टल्सांक, ताचे उपरांत देव आज दीस याजक पाद्री म्हणून जर आयले ते ऑथॉरिटी. पाद्री की ऑथॉरिटी नाका प्लीज. आज तुमच्याकडे कितले पाद्री असतात. नो प्रिस्ट वॉन्ट्स टू लिसन टू कन्फेशन. Mind you, because it is a madness to listen. Madness, गिऱ्यार जाऊन येता, कान एक तर जातात. पाद्री तुमचा बसव नाका. Since it is a service, we have to do it. We are ordained for that. That's why we have to do it. We are not getting a single paisa for listening to confession. No sacrament is charged. Kanchai sacrament are charged na. Freely you have received, freely you have to give. हांवें आज ऐकलं एका मनशान apostolic authority in the Catholic Church. Praise the Lord. Hallelujah. पण आज इंडियाचो प्रेसिडेंट आमचा कितें जाते कितें नाव अब्दुल कलाम. एक ऑर्डिनरी पुअर मॅन इन तामिळनाड. ऑर्डिनरी पुअर मॅन सायंटिस्ट जालो. आज कितें जालो प्रेसिडेंट. आज आमकां एक रेकॉर्ड आसा. तो अब्दुल कलामाची दस्तखत सायन्स सोबीत दिसता म्हणून न्हय. Because the President of India has signed it, that becomes an authority. Praise the Lord. त्या authority ताका President of India अब्दुल कलाम न्ही, President of India त्या देखून पाद्री फातकी जावंक पुरो, कोणी फातकी जावंक पुरो. पूण ताच्या खातीर न्हय तें because he is given the authority by Jesus. वचा कोणाची बक्षितात ही बक्षाते न्ही, कोणाची फातकां बक्षिनात ही बक्षाशिनात. ही ऑथॉरिटी पळया भावा बहिणीनो. म्हजे लागीं एकलो आयलो 23 years आणि तो he has committed 3 murders. 23 youngsters. He is in a gang आणि तो आयलो 3 murders. आणि आतां आयला कित्याक फादर म्हाका न्हीद पडना. हांवें आयले वार एक मर्डर केल्ली. ते हांव करता आसतना ते रागात इतले स्ट्रेस जाले म्हाका. आणि आता हरियेपडी न्हिदो म्हूण दोळे बंद करतना रागात म्हज्या तोंडार फ्लॅश जाता. आय एम नॉट गेटिंग स्लीप एट ऑल फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स. समबडी टोल्ड मी यू गो टू दीस प्रीस्ट म्हणून. हांव देखून मागोवंक आयलां. बाबा तुवें हें पातकां वळखलां तुवें. हांव पातां वळखोंक आयलां. पाद्रे बाबा म्हाका बक्षिया. ताका सगळें मागणें करतना म्हाका पयलें बेन दिसता कांय. हांव दोळे धांपून मागणें करून म्हाका धैर्ना. कोणे धाड मागी कितें करूं देखून ताका मागणें करून दोळे उठचे धरून ताणें मागणें केलें. पूण हांवें पळयलें तो त्या दोळे धांपून मागणें करतालो. दोळे धांपून मागणें करता रडलो. ताच्या उपरांत ही स्टार्टेड शिवरिंग आणि सगळो धडनीर लोळोंक लागलो, फेंट वंकलो आणि एट द डेलिव्हरन्स. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. He had gone to many people of the prayer, but he got delivered here because out of authority we commanded. Authority was forgiven आणि तो बरो जालो. Praise the Lord. Hallelujah. आज म्हाका भांगपास आसा म्हणटाय, म्हाका ड्रग्स आसा म्हणटाय आणि तूं बोबाडटाय विड्रॉल येता आसतना म्हाका नाका. मागीर कोणाक जाय आमकांय नाका, जेजूकी नाका. से आय डोंट वॉन्ट. जीजस विल ब्लेस यू. तुजे खंयची सवय यू से आय डोंट वॉन्ट. जेजू तुका आशीर्वाद दिता, जेजू तुका बळ दिता. हें तुवें करूंक जाय. देखून आज आमी हांगासर आयल्या हे जेजूचें इस्टर गिफ्ट आमी घेवया. ते जॉन चॅप्टर 8 हांवें वडोवन वाचलें तुमकां. तें वाचात. ती आयल्या ती स्त्री एडल्टरी संपडाल्ली. तिका फ्रेश धरून हाडल्या. फ्रेश धरून हाडलें जाल्यार एकटो जाय गेलें.
नाजाल्यार कोणें नक्की तिका एकटो जाय तांकां गोत आसलें तिचें मुवमेंट केदारा कितें गेजें गोतलो ते हाडले हांगासर जीजस फ्रेश केस हिका आतां फातर मारी जाय जेजून कितें म्हळें कोणा लागीं पाताक ना पयलो फातर मारूं ते केले ते इसराले पळयतना कोण ना आखेर ही मात एकलीच रावल्या जेजू आतां तुवें एकल्यान मात्र म्हाका मारये तुवें मारल्यार हांव मरता कित्याक म्हळ्यार आय एम रियली अ सिन्नर तूं म्हाका मार हांव मरता हांव रेडी मार म्हाका जेजू म्हणालो हांव तुका मारिना ही हॅड द कंपॅशन ऑन हिज फेस तो सांगू लागलो पळया बस तुजी पातकां बोगसाली आनी मुखार पाताक करिनाका इतलो ते सामारिटन स्त्री तिका 7 जाण आसा ती लिपयता जेजू म्हणालो ते उरले खंय गेले ते ह्या काळजान जेजून वाचले ते जॉन मेरी वियांनी ताच्या लागीं कुणसारा लायन लागताली पाताक सांगतालो पळय तुवें हे पाताक केलाय सांग म्हणटालो अजून पवित्र म्हाका प्रेरण दिता थोडे बरें सांगात पाता सांग म्हूण सांगूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होली स्पिरीट येता आसतना तुमकां तुमच्या पातकांची दूख धरून तुमकां प्रेरण दितलो म्हणून पयत पुस्तकां सांगताले जेजू सांगली उतरां हीच उतरां आज आमी आमची पातकां वळखून घेवया आमी जेजू लागीं सोम्या लागीं हांगासर जेजून त्या भयणीक अर्थ केलें सजमालो आनी तिका तेणें बक्षिलें हांगासर कुणसारींची पाद्री न्हय तो जेजू आसतो थंयसर पाद्री तोंड आमी पळोवचें जेजूचें तोंड आमी पळोवचें थंयसर जेजूचें तोंड पळया आनी जेजू तुका सजमातलो जेजू तुका मागतलो जेजू तुका बक्षितलो आनी त्याच एडल्टरस वुमन ते पातकां सांबाळले स्त्रीन आयकली जेजूची उतरां तुजी पातकां बोगसालीं तुवें बी आयकोंक जाय कुणसारे तुजी पातकां बोगसालीं म्हूण सांगचें तें ऑथॉरिटेटिव स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम जीसस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एकल्यान आमी तें आयकोंक जाय आमी आज सोम्या लागीं आयल्या आज तुकाय मोन आसा गी तुकाय मोन आसा जेजू तुका बी बक्षिता की मेरी मागदलेन जेजूच्या पांया तळ आयली कितें केलें तिणें ती जेजूच्या पांया तळ आयली आनी रडली येस पातकान ती जेजूचे पांय तिणें धुले तिचे वळखोन पातकां जेजूचे पांय कितले ती रडली आमच्या पाताक आमी फावो बरें रडना पाद्री पळयलो आयली धांवून आयली कुणसार पडी ऑटोमॅटीक पाद्री कुणसार धांवली पांयार आयना कितें येना आनी थोड्यांक कितें पाताक केलें कांय ना पाद्र्या बा कांय व्हडलें पाताक केल्लें कितें येना हांव जाणा ती सैतान पाताक येता पूण कांय ना तें व्हडलें कितें येना तशें पळया बरी तयार पळया कितली तयारी करून आयली की रडली जेजूचे पांय दुखरांनी पांय धुले ताचे उपरांत केंसांनी ते पुसले केंस म्हळ्यार कितें त्या केंसांनी पातकां करताली ती कितले केंस तिचे सोबीत त्या केंसांनी पुसले म्हळ्यार केंस जेजूक तिणें समर्पण केलें पातकां वडचें खंयचें सांगता सोरो आसा समर्पण कर आनी कितें आसा समर्पण कर तें जेजूक दी दवरी नाका तुका परत वडटा जेजूक तें दी समर्पण कर तिचे केंस तिणें जेजूक दिले ताचे उपरांत तेल जेजूच्या पांयांक तिणें पुसलें तेल म्हणालो बारीक कॉस्टली कठीण कॉस्टली दुदा देखून म्हणटालो हे पयशे दुर्बळ्यान दान दिवे हाडे म्हणून जेजू तो जाणा तो नेना आसुल्लो कितें ही स्त्री करता म्हणून पळया कितले कॉस्टली परचेस करीत जाल्यार सांगता बरयना एकलो तिणे कितें अर्न केल्लें आसा पळया ते सगळें तिणें स्पेंड करून तेल हाडना शी हॅज नॉट सेव्ड एनी मनी ऑफ द सिनफूल मनी शी हॅज ऑल गिवन अवे टू द फीट ऑफ जीसस सिनफूल मनी पळया त्या पयशांनी जेजूचे पांय तिणें तेलान माखले म्हळ्यार ते केंस दिले ते चिन्नान कितें जोडलें तिणें तें जेजूच्या पांयान दिलें म्हाका नाका आनी मुखार म्हाका हे पातची ओडण्यो नाका म्हाका पातची संगती नाका पातची दुडू नाका म्हाका कितेंच नाका प्रेज द लॉर्ड आनी ती सेंट मेरी मॅगदलेन जाली आनी आमी परतून पाणी वेता आनी सांत न्ही सांचो जाता म्हणटल्यार वी कॅन गो स्टँड देयर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया आमच्या आज सायकियाट्रिस्टा सस्तीन लायन लांब जाल्या कित्याक कार्ल युंग म्हणटा since there are people who are not confessing there are long lines before the psychiatrist म्हणटा psychologist and if they send him to a priest for confession and तो म्हणटा
if he is a Catholic, I send him to confessional. When he comes back, much of my problem is solved. Much of my problem is solved. Psychiatrist म्हणता. Mangalore psychiatrist आहात आमचे. डॉक्टर शिवाराम काळेकर, डॉक्टर माधवराव पोर आयला 2 वरां म्हजे लागीं येवन बसून. ताका मँगलोर अपॉइंटमेंट मेळना. He comes straight to Pakshikere and sits with me for 2 hours and discusses father. कशें ते लोक कसो बरो जाता. कशें लोक बरो जाता. ताचे थंय वचून थोडे वेळ बरेपण जोडी नासले आनी बरेपण जोडलां. कशें बरेपण जाता म्हणून डिस्कस करूं. 2 hours स्पेंड विथ मी. परत येतलो फादर म्हणा लागलो तो आतां परत चिंता वय. रिलिजन कॅन हील. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डॉक्टर शिवाराम काळेकर सांगा लागलो थंय म्हाका ताच्यात सैऱ्यान हांगा फटशी विशय नासलें. एक दीस ताका हांवें स्पीच दिवचे म्हणा पयलें हांव आसल्या पितगेचें. तेन्ना तो सांगा लागलो फादर तुमी करचें तें काम तुमी करूंक जाय. ताचे वरवीं पिडा गूण जाल्यात म्हणा लागलो. पिडा गूण जाल्यात. पूण केदळा मागण्याक वचून पिडा जोड जाल्यार आमी जाणवता कितें वतात म्हणून. पूण कितले केसीस आमचे थंय फॉर इयर्स दे वर कमिंग दे वर नॉट हील्ड बिकॉज दे कम टू यू फॉर प्रेयर दे आर हील्ड म्हणा लागलो. प्रेज द लॉर्ड. These are psychiatrists in Mangalore. आमचे फेमस तांकां अपॉइंटमेंट मेळना. These are saying his words. आनी आमी तांचे लागीं वचून लायन मारता थंयसर लायन आनी क्युईंग अप. कित्याक पाताक वळखोंक आमकां फुरसत ना. We have no time. Now repent and get healed. Praise the Lord. Hallelujah. उबी रावया. आमचे समर्पणाचें गीत आमी गावया. आमचे सगळे पातकी सही पातकी घोटण्यो एवरीथिंग दॅट इज पुलिंग अस डाउन टू दिस अर्थ टू दिस सिंपल वर्ल्ड दॅट इज सरेंडर एट द फीट ऑफ जीसस. देवाच्या पांयार आमी समर्पण करूया. महिमा तुका सुमयांचीच. आराधना तुका सुमयांचीच. वाखोनी तुका सुमयांचीच. स्तुती तुका सुमयांचीच. हालेलुया. 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 सुमयांचीच. म्हज्या पातकांचो उगडास म्हाका दिल्ल्या खातीर हांव अर्गां दिता. सुमयांचीच. म्हज्या पातकान तूं बक्षाणें दिताय देखून तुका अर्गां दिता. सुमयांचीच. आयचे दिसा आमच्या पातकांचें बक्षाणें दी. आमकां शिक्षा दिव नाका. तुजी काकूळ दाखय. सुमयांचीच. आमच्या पातकाक लागून कितेंय पिडा शिडा आमचेर आसा तर आज आमकां सवस्काय लाभय भलायकी लाभय. हालेलुया. 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 सुमयांचीच. तुजे रावपाक येता. तुजे ससी धांवून येता. तुजो मोग करता. तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. हालेलुया. बापा तुजें बाळ हांव जावन आसा. हर एक घडी तुजी सकत हांव भोगतां. हालेलुया. 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 आता आमी सगळीं तुजें बाळ म्हणलें गीत गायता. दोळे धांपणें गीत आमी गावया. ह्या वेळार देव आमकां पेकोवणी करतलो. जेजू आमची गूत गाय आसात ते गूण करतलो आनी आमकां भलायकी हाडटलो. आमचे दोळे धांपून आमी आमचे हात आमच्या हृदयार दवरून तुजें बाळ सुमी हांव तुजें बाळ म्हणून बापाक आमी गावया. तो बाप आमकां आज गूण करतलो.
जेजू आज आमकां उलो दिता हाताक रडोवन जायतीं आसात पातकां रडोवन बाकी आसली तीं जायते गायतांचे थंय आसात जेजू आज उलो पाताक रडा कुठे कुमसार जाया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जायत्यो आसा कुमसार जायनातले आसात तांकां ह्या जागाची जी बरी ना म्हूण चिंतून तीं आसात आज तांकां जेजू उलयता कुमसार जावन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्कान जेजू भगवान जेजू महिमान जेजू हालेलुया किडनीची दुखीन किडनी फातर आसून ब्लॅडर फातर आसून कसली मनशां आसात जेजू तांकां आज बक्षिता आनी तांकां आज बरेपण दिता त्या असल्या जिणेंत अशा रितीन कश्ट जातल्यांक जेजू गुण करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तांकड्यान कठीण दूख आनी उलोवप आशिल्ल्या 4 जाणांक जेजू आज आपडटा आनी गुण करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्पॉन्डिलायटीस पेन आशिल्ल्यांक बावड्यांचेर गोमटेन पेन आशिल्ल्यांक जेजू आज आपडटा आनी तसल्या 8 जाणां जेजू आज आपडटा गुण करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 काजारी जिणेंत दुसऱ्या स्त्रियेचो संपर्क दवरले मनीस जेजू दाखयता दुसऱ्या दादल्या संपर्क दवरले मनीस जेजू दाखयता फातर वळखा आनी कुमसारी सांगून भक्तांनी म्हाका जेजू तुमकां बरेपण दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कामूच मेळना म्हूण कठीण निदासी जावन विविध तरे वायट सवय बरी जाल्ल्याक दाखयता तुमी ताका बरेपण दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वायट तरांच्यो शिडी सांगाता 2 दुसऱ्या वांटलेल्या 5 जाणां जेजू दाखयते आसा ते काम रावय ते काम रावय त्यो शिडी वांटी नाका त्यो शिडी डिस्ट्रॉय कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्कान जेजू भगवान जेजू महिमान जेजू हालेलुया 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 आज मागताना 6 जाणांक आजूच तुमचे पाताळ वळखले पवित्र आत्म्याचो वाळो तुमचेर वाडला कांय 30 जाणांक आज असे विशिश्ट तरान केरी तरान बगला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आज 30 जाणांक रातीक बरी न्हीद पडटली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्कान जेजू भगवान जेजू जगाच्या बिझनेसांक कठीण लॉस येते आसा तुम्ही पयिल्ले पाताक वळखया कुमसार जाया आनी जेजू सरेंडर करा जेजू तुमचे बिझनेस बऱ्याक हाडटलो एकला बिझनेस स्टार्ट करून 5 वर्सां जाली एकला बिझनेस स्टार्ट करून 8 वर्सां जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्कान जेजू भगवान जेजू
जायती बेसांव देव दिते आसा जायती दुखी गुण करचे जायत्या समाधान भोगचे जायत्या धैर्य भोगचे जायत्या बरी किरी दर्जे निशेव धरचो जायत्या वायट सोडीचे म्हणा निशेव जेतून दिला आणि तुमकां लागून तुमच्या गांवांत असल्या भावंडा बरेपण लाभलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालूं वचून या ख्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा.